क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचो देव, रायांचो राय, धणयांचो धणी जेजू क्रिस्त आपल्या भक्तांक मेळोंक तो येता. ह्या वेळार ह्या जेजूक आमी स्वागत करुया. साबारांक गूण केलो जेजू, साबारांक सांगात दिलो जेजू, साबाराचे पिडा पयस केलो जेजू उड्या रुपार आमच्या मुखार येता. ह्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सर आमचे कश्ट, दूख, बेजाराय, निराशा त्या सोमेच्या पांया तळ आमी समर्पिया. कित्याक ताका मात्र आमकां शांती दिवंक, समाधान दिवंक साध्य आसा. त्या देखून सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, आत्म्यान आनी सत्तेन ह्या सरस्पराक आमी स्वागत करुया. ह्या वेळार केवळ हांगासर आसले आमचे खातीर मातणे, आमच्या कुटुंबांत आसले सर्व सदस्य आमी उगडास काडुया. तांचे खातीर मागया प्रत्येक जावन ह्या माध्यमा मुखांत्र जो कोण ह्या आराधनांत भाग घेता तांकांय उड्या रोपार जेजू आपल्या आशिर्वादाने भरोवन दी. सर तांचे पिडा, कश्ट, रीण, समस्या पयस करून दी म्हणून आमी मागया. दिबे घालून जेजूक आमी स्वागत करुया. ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. एकाच पुत्रान सगळो संसार रचलो सोमी आमच्या मुखार उड्या रुपार आमच्या सर्वच्या सलवा सभा खातीर आपणाक कुशल भेटयलो जेजू उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. सर आमचे खत, सर आमची बेजाराय ह्या सोम्या मुखार आमी दवरुया आनी आमकांच सोम्या मुखार समर्पिया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ
ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುಧನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ आराधने. ताच्या एकाच पुत्रान सगळो संसार ताणें रचलो, कित्याक ताच्या उतराक सकत आसा, ताच्या उतराक जीव आसा. ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. जे कितें तो सांगता तें खंडीत घडटा, कित्याक ताच्या उतार देवूच तें उतार जावन आसा. तोच देवाचें उतार जावन आसा. तोच जेजू आमचो उतार उड्या रुपार आसा. आनी जे कितें आमी भक्तीन ताचे कडेन मागता खंडीत तो आमकां फावो करता. ह्या सगळ्या भरवशान अत्रेगान ह्या आमच्या सुमे लागीं आमी मागुया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ.
सदांच हांव तुमचे सांगात आसतलो. तुमकां सांडून हांव पयस बेसोना. सदांच तुमच्या गरजांत हांव पावतलो. भावार्थान मागणे करा, तिरासाणेन मागणे करा, बोरवोशान मागणे करा. सदांच तुमच्या सांगात हांव रावतलो. सदांच तुमच्या गरजांत हांव सांगात दितलो. सर तुमचे कश्ट दूख हांव पयस करतलो. लोकां थंय बिरमतेन भरलो जेजू उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. ह्या आमच्या सोम्याक तकले बागावन नमस्कार करूया. दायकान बसात. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, दमदताचे कृत्या 3रो अध्याय ओळ 1 तावन 5 पर्यंत एक सोबीत घडीत आमी आयकत हांव. पेद्रू आनी जुवांव दनपाराच्या 3 वरार मागणे करूंक म्हणून तेंपलाक गेल्ले. जेजू मरण सर्गात चडल्या उपरांत पवित्र सभेची जबाबदारी पेद्रू थंय आसली. पेद्रू मुखांत सभा राजापाक घडतली. पेद्रू मुखांत सभा जाणांक जेजूची बरी खबर पावीत जातली. पेद्रू आनी जुवांव सांगाता तेंपलाक मागणे करूंक वेतले म्हणटा देवाचें उतार. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक विशेष घडीत थंयसर घडटा. पेद्रूक जेजूची सकत आसली. पेद्रू तोंड सबार बरेंपण जावन आसलें. सभा जावन पिडेस्त बरें जातलें, गूण जातले. मात्र न्ही पेद्रूची शिकोवन आयकोंक हारी हारीनी म्हणले बरी लोक जमो जातालो. कित्याक जेजू तोंड पवित्र आत्मो ताणें घेतिल्लो. जेजूचो पवित्र आत्मो पेद्रूचेर आसलो आनी पेद्रूची शिकोवन आयकोंक हारी हारीनी लोक येतलो. आनी अशें एक दीस पेद्रू आनी जुवांव देवाची मोजत मागोंक तेंपलाक भेट करनासले. तेंपलाक ते बसोवन आसले. दनपाराचे 3 वरां म्हणटा देवाचें उतार. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जल्मातावन तोंटा आसलो एक व्यक्ती थंयसरच दारुवटा कडेन बसोवन आसलो. कोणी ताका हाडटले, थंयसर दवरतले, ताचे तोंड भीक वट्ट करतले आनी तांच्या गरजांक उपेग करतले. पूण ह्या दिसा मोगाच्या भावना आनी भयणीनो पेद्रू आनी जुवांव तेण्याच्यान पाशा जाता आसतना तांचे दिश्ट ह्या तोंट्याचेर पडटा. जल्मात हांव ताका सोलोवंक असाध्य जाल्लें. जल्मात हांव तो सोलुल्लो म्हणलो ना. त्या दिसा पेद्रूची दिश्ट त्या तोंट्याचेर पडली. जुवांवची दिश्टी त्या तोंट्याचेर पडली. आनी तो तोंटोय ह्या देवच्या मनशाक पळोवंक लागलो. दिश्ट दिश्ट एक जाता आसतना ह्या तोंट्यान चिंतलें आज कितें पुणी म्हाका वस्तू मेळटलें. ह्या मनशाक कितें की म्हज्यो ते दाया उदेल्या, बिरमत उदेल्या, खंडीत म्हाका ते जायते दितले म्हूण एक आशा दवरून तोय बारी आशेन पेद्रूक आनी जुवांवचेर दिश्ट कसोन आसलो. ह्या वेळार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो पेद्रूक आनी जुवांवक त्या तोंट्याचेर इल्ली भावार्थाची दिश्ट मेळटा. ह्या तोंट्याचेर तो इल्ले तांकां भावार्थ दिसून येता. आनी ह्या वेळार पेद्रून सांगची ती उतरां ना म्हजे कडेन भांगार ना म्हजे कडेन रुपे, बदलाक जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो व्हडलेक आजाप थंयसर घडटा. जल्मात हांव चलोवंक सकणातलो तो तोंटो उडता आनी चलता. कित्याक देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. तेच उतार जेजून पेद्रूक दिल्ले. तेच उतार पेद्रू त्या तोंट्याक सांगता उठ आनी चल. नजरेताच्या क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो ते दोळ पर्यांत
सोलोक असाध्य जाल्लो तो थोंटो तेदोळ पर्यंत मेट तांकां नातलो तो थोंटो पेद्रूच्या उतराक मान दिवन उडता आनी सोलोक प्रयत्न करता आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो व्हडले एक आजाप करता सगळ्या पवित्र सभेत एक संचारण येता जेजू क्रिस्त जीवन क्रिस्त म्हणून संदेश सगळ्यान पासारता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव थोडीं वर्सां बिदराच्या मिसांव गांवांत वावर करनासलो म्हाका कळीत आसतलो एक पास्टर प्रायस्त तो लोकांची निर्जीव जाप पळोवन तो थकुल्लो ताणें ताची सेवास बंद केल्ली आनी तो पिडेंत वळवळून आसलो प्रत्येक जाण ताचे दोनी पांय सुजोड आसले दोनी पांय इतले सुजिल्ले की ताका पांय बुकलोंक जायनासले मात न्ही त्या पांयां ताणें उदक देंवण आसलें हांव आनी कॅटेकिस्ट म्हजे सांगात एकलो काम कसो आसतलो लोकल मनीस आमी हर एका दिसा त्या वेळार त्या कुशीन पाशा जाता आसतना हप्त्यात एक 2-3 पोटी म्हणी ताच्या घरा वचून मागणें करनासलें हांव कित्याक तो एक देवाचो सेवक जावन आसलो एक पास्टर जावन आसलो पूण लोकांची निर्जीव जाप पळोवन म्हळ्यार लोक ताका कोणूच आयकनासले देखून ताणें ते हुद्दो तो सोडुल्लो ह्या पास्टर जावन ताणें सोडलें आपल्याच घरांत तो जावन आसलो आनी ह्या वेळार तो पिडेत आसलो पांय ताचे सुजिल्ले मात न्ही पांयां ताणें उदक देंवडून आसलें अशें आमी हर एक पोटी तेणें जेन्ना पाश्या जाताना ताच्या घराब्याचें आसलें ताच्या खातीर मागचें आसलें आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक दीस आमच्या मागण्याक फळ पावो जाल्लें तो प्रायस्त पास्टर ताच्या पांयाच्या दुखीतावन निवारल्या जेजून ताका ताचे पांय इतले मोठे आसले हांवें सांगलें आनी ते ताच्या सारक्या रुपाक आयिल्ले आनी उदक देंवचें बंद जाल्लें कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना त्या मुखार तो पास्टर इतलो संतोश जालो की तो मात न्ही ताच्या सगळे घरचे कुटुंब ताणें स्विकार केलो जेजूक ताणें स्विकार केलें ताणें पवित्र स्नान घेतलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो एक पास्टर जावन आसलो ताच्या कुटुंबाक सांगत हाडूंक ताका साध्य जायनासलें पूण जेजू वरवीं तें साध्य जालें कित्याक जेजू आजापाचो देव जो कोण भावार्थान मागता जो कोण थंय तो इल्लो भावार्थ पळयता बोरवोसो पळयता तसल्या थंय तो आजाप करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार बोरवोसो नासाव त्या संगचेर थारो म्हणटा देवाच्या उतर हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत आमी वाचता 11व्या अध्यायांत भावार्थ म्हळ्यार बोरवोसो नासाव त्या संगतीचो थारो जें कितें म्हाका जाय म्हूण हांव आशेतां जें कितें म्हाका जाय म्हूण हांव मागणें करनासा जें कितें जाय म्हूण हांव आशेवन आसा तें म्हाका मेळ्ळें म्हणल्यार हांवें चिंतचें तें म्हजें तें जालें तें म्हजें तें परिपूर्ण जालें म्हूण हांवें चिंतचें तोच बोरवोसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडी बरो जेजूक आमी अर्गां दिवया आशाच्या मुखार बसून थोडो वेळ ताची स्तुती करूंक ताणें आमकां एक अवकाश करून दिला थोडो वेळ ताची सांगाता करसूंक ताणें आमकां एक सोबीत अवकाश करून दिला देखून आमी उबे रावया आमच्या हात आमी उबारुया सोम्याच्या जिणेंत केल्या स्वरूपकाराक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 व्हडा ताळ्या ताची आमी स्तुती करुया सदांच आमचे ते सांगाता रावचो आमच्या गरजांनी पावचो आमची पिडा शिरा पयस करचो आमचे समस्या पयस करचो जेजू आमचे मदें आसा देखून ताका आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 ला 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 ले ले हालेलुया ला 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 ले 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 Hallelujah, 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 hallelujah. वडा ताळ्याची आमी स्तुती करूया ताका आमी अर्गां दिवया hallelujah, 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 hallelujah. दोन्ही हात आमी उबारुया दोन्ही हात आमचे उबारुया Hallelujah. स्तुती करूया Hallelujah. वडा ताळ्याची आमी स्तुती करूया Hallelujah. एक पोटी सांगता
Lord, this is Hallelujah. Hallelujah, 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 Organ tu kasum ya Jesus. Organ tu kasum ya Jesus. Organ tu kasum ya Jesus. Hoglap tu kasum ya Jesus. Hoglap tu kasum ya Jesus. Hoglap tu kasum ya Jesus. JJ tu kasum ya Jesus. Jai tu kasum ya Jesus. JJ tu kasum ya Jesus. Jai tu kasum ya Jesus. Vandan 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 tu kasum ya Stuti tu kasum ya Jesus. Stuti tu kasum ya Jesus. Aradan tu kasum ya Jesus. Aradan tu kasum ya Jesus. Hallelujah. 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 Dayakan बसात मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो कीर्तनकार 15व्या अध्यायात पहिल्या वळीत अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या तंबांत रावतलो कोण तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो सर्वेस्परा तुज्या तंबांत रावतलो कोण आसा तुज्या पवित्र पर्वतार वस्ती करचो कोण आसा कीर्तनकार एक सवाल विचारता देवा कडेन ताच्या त्या पवित्र टेंपलांत पवित्र तंबांत तुमकां कळीत आसा पर्णसोल्यांत देव तंबांत रावतलो देवाक आमी इगज बांदूंक जायना देवाक आमी इगज बांदूंक साध्य देव एका तंबांत रावतलो टेंट म्हणटा आमी देव एका तंबांत रावतलो आनी ह्या वेळार कीर्तनकार आपणाचें उणेपण वळखून तो देवा लागीं विचारता देवा सर्वेस्परा तुज्या तंबांत वस्ती करतलो कोण आसा तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करीत कोणाक रावये थंयसर वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो त्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक थोडी लक्षणां आमचे ते आसूंक जाय कीर्तनकार कन्नडांत अशें म्हणटा ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ बिडार माडलो ये देवा तुझ्या त्या पवित्र टेंपलांत कोणाक वस्ती करूंक साध्य जाता तुझ्या त्या पवित्र पर्वताक कोणाक पैन करूंक साध्य आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पर्णसोल्यांत साबार पोटी पर्वत म्हळ्यार देवान वस्ती करचो जागो म्हणलो उल्लेख आसा उबारायचो दोंगर उबारायचो जागो पर्वत हांगासर देव वस्ती करता म्हणली एक पातयेन कित्याक सर्गाक मळबाक लागून आसता तो उबारायचो जागो देवान वस्ती करचो जागो देखून हो कीर्तनकार आपणा तेचे उणेपण वळखून हे सर्वेस्परा तुज्या त्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक साध्य जायत तुज्या त्या तंबांत रावूंक कोणाक साध्य जायत म्हणून एक सवाल तो विचारता आनी त्या कीर्तनांत आमी अशें आयकता निर्दोषपणी जियेता आनी न्यायनितीन चलता काळजांत तावन सत उलयता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो मनीस त्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक शकता त्या देखून त्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक निर्दोषपणी जिणी नितळ जिणी आमी जियोंक जाय काळजांत तावन सत उलोवंक जाय आनी आपल्या जिबेन पेल्याचे निंदा करूंक नजो आमचे मदें कितले जण आसात असली जिणे जियोवचे नितळ जिणी आमी जियोवंक आसा सत आमी उलोवंक आसा पेल्या विशयांत वायट आमी उलोवंक ना जायते पटी मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी दोग जाण सांगात मेळिल्ल्या वेळार
आमी तिसऱ्या व्यक्ती विशयांत उलयता. जायते फावटी आमच्या मदीं उलयता आसतना आनी एकल्याक आमी मोदें ओड हाडटा. गॉसिप म्हणटा आमी इंग्लिशांत. पयल्या विशयांत बरें न्ही वायट उलोवचें. पयल्या विशयांत पाड उलोवचें आनी एकल्याची निंदा करची. म्हजे कडेन जायतें आसा पूण हांव आनी एकल्या विशयांत खंत करता, आनी एकल्या विशयांत उलयता, आनी एकल्या विशयांत पाड उलयता. त्या देखूनच किर्तनकार म्हणटा, जो कोण नितळजिणी जियेता, जो कोण काळजांत तावन सत उलयता, तोंडांत न्हय बदलाक काळजांत तावन सत उलयता आनी आपल्या जिबेंत हेरांची निंदा करिना, हेरां विशयांत वायट उलयना, हेरां विशयांत पाड उलयना, तसल्याक ह्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक साध्य जाता. सवाल, ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲು. तुझ्या त्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक साध्य जायत सर्वेस्परा. किर्तनकार म्हणटा, आपणा इतल्याक कितेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना, कोट्या मनशांक कांटळता पूण सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक गौरव दिता, मानान लेखता, तसल्याक फावो जाता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, किर्तनकाराची उतरां आमी आयकलें तर खंडीत आमी त्या पवित्र तंबांत भेट करूंक, त्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक आमकां साध्य जावचें ना. देखूनच हेब्रेवा घरां बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 14वी वळ अशें म्हणटा, सक्त लागीं समाधानान जियेवंक आनी भाग्यवान जावंक सदां. जर तर तुका त्या पवित्र तंबांत वस्ती वच करूंक मौन आसा, जर तर सोम्याच्या त्या पवित्र पर्वताक पयन करूंक तुका मौन आसा, सक्त लागीं समाधानान जियेवंक आनी भाग्यवान जावंक सदां. तोळ मात्र सोम्याक पळयोवंक तुमी सकतल्यात. किर्तनकार कई हेब्रेवांक बरयल्या पत्राचो तो एक बरयणार कई. नितळजिणी जियेवंक जाय, सत उलोवंक जाय, पेल्याची निंदा करूंक नजो. हांगासर हेब्रेवा घरा बरयल्या बरयणार म्हणटा, सक्त लागीं समाधानान जियेवंक प्रयत्न कर, आनी एकल्या विशयांत पाड उलोवचें पयस कर, आनी एकल्याचें मान काडचें तूं पयस कर. तो वळू सोम्यांक पळयोवंक तुमी सकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुकना जायशें प्रयत्न कर. नितळजिणी जिये, सतस उलय, पवित्र जिणे जिये, पेल्या विशयान पाड उलय नाका, समाधानान जियोंक प्रयत्न कर. देवाची कृपा तुजे थंय आसतली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या उतराचेर नियाळ करूंक आमी गेल्या तर खंडीत आमी जायते फावटी सोम्या तावन पयस गेल्या, जायते फावटी आमी देवा तावन पयस गेल्या, जायते फावटी त्या पवित्र दोंगराक पयन करूंक आमकां असाध्य म्हूण भोगता. पूण वांजलांतली थोडे उल्लेख हांवें तुमच्या मुखार दवरल्या वेळार हर एकल्या तें अस्कत काय आसा, हर एकल्या तें पाताक आसा, तरी त्या पातका मदें ते अस्कतकाय मदें कशे ते देवाच्या उतरा प्रकार जियेले. ह्या देवाची कृपा ताणें सोदली. समाधानेन जियोवंक, स्वस्तिकायेन जियोवंक ताणें प्रयत्न केले म्हणल्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करुया. पोरण्या सोल्यांत साबार गणित आसात. उत्पत्ती ग्रंथाचे 22वा अध्याय 8व्या वळींत आमी एक गणित अशें वाचता. अब्राम आपल्या पुता इसाकाक घेवन मोरिया म्हणल्या त्या दोंगराक पयन करनासलो. ह्या वेळार थंयसर सांगचें तें उतरां, होम बलयेक शेळयेची तालास देवूस करतलो. हांगासर इजाक आपल्या बापूय अब्रामा कडेन एक सवाल विचारता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां कळीत आसा देव अब्रामाक विसता. अब्रामाक 75 वर्सांनी देव आपयता
आनी म्हणटा तुजे तावन हांव एक व्हडली संतत आसा करता, तुजे तावन संवसार भर हांव लोक आसा करता, मळपा वयले नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव वाडयता, दर्याच्या रेवेर वेळेर आसचे ते रेवे बरी तुजी संतत वाडयता म्हणटा पावणशा वर्सां वेळार. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 100 वर्सांत अब्रामाक एक पूत जल्माता, इजाक. देवान बसयलो मनीस संवसाराक येवंक 25 वर्सां अब्राहामान राखचे पडटा. पळया ताची एक ससणीकाय पळया, ताका देवाचे असलो तो एक भावार्थ पळया, एक बोरवोसो पळया. देवान ताका सांगले 70 आनी 5 वर्सांनी तुजे तावन हांव एक व्हडली संतत आसा करतलो. पूण ती संतत हेजे तर ताणें 25 वर्सां राखचे पडले. म्हळ्यार अब्राहामाक इजाक जल्मात आसतना 100 वर्सां जावन आसली म्हणटा देवाचें उतार. आनी ह्या वेळार देव अब्राहामाची एक परीक्षा करता. देव म्हणटा अब्राहामाक, एकल्यास तूं तुज्या पुताक घे आनी हांव सांगता त्या जाग्याक वचूं, थंयसर तुवें तुज्या पुताक यज्ञ भेटोवंक जाय, बली भेटोवंक जाय. मस्त वर्सां उपरांत एक पूत तासोत म्हळ्यार एक पूत जल्मलो. अब्राम बारीस खुशेन आसलो, पूण ह्या वेळार देव ताचेर एक परीक्षा दवरता. देव ताका परीक्षे घालता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोस्तेकायन बरोवलो अब्राम, भावार्थान बरोवलो अब्राम, पाटी पळयना. बदलाक जे कितें देव ताचे कडेन सांगता तेंच तो करता. आपल्या एकल्याच पुताक घेवन थोडे लांकूड घेवन थोड्या सेवकां सांगता आनी उजो घेवन तो त्या पर्वताक सोडटा. आनी ह्या वेळार इजाक आनी इसाचें सवाल, बाबा उजो आसा, लांकुडी म्हजे कडेन आसा, पूण शेळी खंय आसा? एक बेजाराचें एक सवाल. अब्राहमाक कितली बेजाराय भोगली आमकां कळीत ना. पुताक आपुणूच शेळी म्हणलें कळीत ना, अब्राहमाक हें कळीत आसलें. अब्राहम लांकडाचेर आस पुताच्या खांद्यार दवरता, उजो आपणाच्या हातान तो घेता, सेवकांक ह्या कडेन पयस राबयता आनी आपणाच्या पुताक घेवन त्या पर्वताक तो सोडता. बली भेटोवंक तयार जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वेळार इजाक आनी इसाचें तें सवाल, बाबा उजो आसा, लांकूड आसा, पूण शेळी खंय आसा? आनी ह्या वेळार अब्राहमान देवची जाप अशी आसा, होम बलयेक शेळी देवूस पळयतलो पुता, त्या देखून तूं कंत करिनाका. होम बलयेक शेळी देवूस तालास कर दिता, तुवें कंत करची नाका. आमी या अशे दोगी जाण पर्वता वयर वेतात आनी थंयसर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मुखार तुमकां तें गणीत कळी जाता. उत्पत्ती ग्रंथांत 22व्या अध्यायांत आमी थंयसर वाचता. दोगी जाण वयर वेतात आनी थंयसर बली भेटोवंक अब्राम तयार जाता. आनी ह्या वेळार देवाचें उतार म्हणटा, थंयसरच कांट्याच्या जिलकुटा मदें शिरकल्ली एक बकरो, एक शेळी देव तांकां तालास कर दिता. कित्याक अब्राहम आपणे दिल्ल्या देवाच्या उतराक पाट करिना, देवाची परीक्षा करिना. आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार जाता, सुरी उखलता आनी इजाकाक जिवेशी मारूंक तो प्रयत्न करच्या वेळार देव ताका आपयता, तशें करिनाका, तुज्या एकल्याच पुताक तूं जिवेशी मारिनाका. अब्राम गोवन पळयता आसतना थंयसरच एक शेळी आसली. देवूस शेळयेक तालास कर दिता. केदाळा तूं भावार्थान बोरलाय, केदाळा तूं सोस्तेकायेन जियेताय, तो त्या पर्वता पयण करून तुका साध्य जाता. देवूस तुजे सर्व गरजो सुदासितलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां एक सवाल, सोस्तेकाय, भावार्थ, बोरवोसो आमचेर आसल्या वेळार देवूस आमच्यो गरजो सुदासिता. अब्रामाचें एक गणीत मात न्ही, असली साबार गणितां आमच्या जिणेंत ही घडल्यान जावंक पुरो. जायते फावटी आमचे वरवीं तें जायना, आमचे वरवीं तें जायना म्हूण आमी चिंतून आसता. पूण देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. ताका सगळें साध्य आसा. ताचेर बोरवोसो दवरले वेळार, ताचेर पातचिणी दवरले वेळार, सोस्तेकायेन राखिल्ल्या वेळार सगळें साध्य जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो,
उत्पत्ती ग्रंथाच्या 20 आणि 4 अध्यायांत 15व्या बडीत आमी आनी एक गडीत असलेंच एक सोबीत गडीत आमी वाचता. अब्रामाक प्रायज जाल्ली, इजाक आतां वाडुल्लो, त्या इजाकाक एक चेडूं पळोवंक जाय आसलें. देखून अब्राम ताच्या एका सेवकाक आपयता आनी म्हणटा, तुवें गांवांक वचचें, हांवें सांगचें त्या गांवांक वचचें, थंयसर एका चलयेक तुवें सोदून हाडूंक जाय. त्या सेवाक तो नवो, ताका त्या गांवा विशयांत कितेंच कळीत ना, तरी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तो थंयसर वेता आनी तो थंयसर मागणें करता म्हणटा देवाच्या उतार. थंयसर मागणें कर पाटी गुवल्या वेळार रेबेक्का ताका दिश्टेक पडटा. पळया, तो सेवाक नव्याच गांवांक वेता, लोक पोरकी कोणाची ताका थंयसर वळख ना, तरी सर्वेस्परा देवाचेर भरोसो दवरनो, अब्रामाच्या उतराचेर भरोसो दवरनो तो त्या गांवांक वेता आसतना थंयसर ताका रेबेक्का कोळसो कादार घेवन येवचें दिसता. आनी तीच मागीर उपरांत इजाकाची बायल जाता. पगाच्या भावना आनी भयणीनो, केदाळा म्हजो भरवोसो, म्हजो भावार्थ हांव सोम्याचेर कंसयतां आनी सोंसणी काय हांव राखतां, तोळ सक्कड म्हजे कश्ट परिहार जातात. हाका हो सेवक एक उत्तम निदर्शन म्हूण येत. कळीत नातल्या गांवांक तो पयन करता, कळीत नातल्या लोकां मदें तो एका स्त्रियेक सोदूंक भायर उरलो. तितल्या व्हड गांवांत ह्या रेबेकाक इजाकाक बायल जावच्या त्या स्त्रियेक ताणें खंयसर सोदचें, तरी देवान सांगलें, देव थंयसर संपूर्ण करता. इजाकाक ताच्याच गांवाची एक स्त्री ताका थंयसर फावो जाता. त्या देखून जे कितें आमी आशेता, जे कितें आमी आत्रेगून आसा, तें खंडीत देवूस वदाक सूं दिता म्हणल्याक हांगासर एक निदर्शन. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक घडी भर आमी उबे रावया. सुमयेच्या त्या पवित्र तंबांत आमकांच आमी योग करच्याक हें गीत आमी गावया आनी आमचे ताळे ह्या गिता सांगात मेळोवया. पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार कुस्ती करून कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार कुस्ती करून कोणाक फावो जाय. न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, नितळ जिणी जियेता, असल्या फावो जाता. तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार कुस्ती करून कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा चुकून अन्याय करिना, पेल्याचें नांव पाड करिना, दोबीरांक तेंचच्या मसल्यान फावो जाता. तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळा, सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार कुस्ती करून कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा चुकून उतरान सुखाना, रीण दिता वाण पूण घेना, नेमक्या विरोध लोस घेना, असल्यान फावो जाता. तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळा,
सागरात कुस्ती करून कोणा फावो जाय सर्वेस्परा. हात आमचे उबारून सुम्याक आमी स्तुती करुया. आमकां तसली सोंसणी काय तो फावो करून दी. नितळ जिणी जियोंक आमकां एक प्रेरण जावन दी म्हूण आमी मागया. हालेलुया 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 वडा ताळेन आमी ताची स्तुती करुया. हालेलुया हालेलुया सोंसणीकायेची जिणी जियोंक ताचे तन आमी मागोन घेवया. तुका सुमियांचे जो हळद तुका सुमियांचे जो स्तुती तुका सुमियांचे जो आराधन तुका सुमियांचे जो मान तुका सुमियांचे जो नमस्कार तुका सुमियांचे जो गजैता तुका सुमियांचे जो दिन बसता तुका सुमियांचे जो हालेलुया 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 हालेलुया. दायकान बसात. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, अब्रामाची जिणी भावार्थान बरोल्ली जिणी जावन आसली. भावार्थ मातणें आसलो, सोंसणेकायेन तो राखोन आसलो. आतां जाता, फाल्यांच मेळटा, आजूच मेळटा म्हणलो बोरवोसो ताचे ते आसा तरी तो राखोन रावलो. सोंसणीकाय ताचे ते आसली. ती सोंसणीकाय आमच्या हर एकल्याक भोव गरजेचें. आमी खंडीत ह्या तेंपलांत आयल्या, ह्या पवित्र थळाक आयल्या, आमचे मागणें जुदेवास बाप आयकोन घेतलो आनी आमकांय तो दितलो म्हूण खंडीत आमी आशेवन आयल्या. खंडीत तो दिता. कित्याक जेजू लागीं ताका वर्ती साळावळ आसली. जेजू ते ताका विशेष भावार्थ आसलो, मोग आसलो. खंडीत तो दिता. पूण आमी सोंसणीकायेन राखोंक जाय. आतां जायचे, आतांच मेळाचे म्हळ्यार मनोभावाने. पूण देवाक आसा दिने ताका आमची दाव आसा 1 सेकंड. देवाक आमचो वेळ कितेंच ना. ताका वेळ ना, आरंभ ना, अंत ना. त्या देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जे कितें आमी मागता हांवें सांगलें तुमकां भावार्थ म्हळ्यार तें आमकां मेळ्ळें म्हणलें पातयेंनी. तीच पातयेंनी दवरून आमी घरा वचचें आनी जे कितें आमकां मेळटा तातूंत आमी संतोश पावचें. मेळनातल्या वेळार आमी सोंसणीकायेन राखोन रावचें. तेंच अब्राहमान केलें, मातने पोरनसोल्यांत साबार व्यक्तींनी केलें. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 20 आनी 9 अध्यायांत 5 वळींत आमी जाकोबाचें गणीत आमी आयकता. अब्रामाचो पूत इजाक, इजाकाचो पूत जाकोब. हांवें सांगलें इजाकाक एक वळख नातल्या गांवांत सेवकाक एक स्त्री मेळटा. ताकाच फावो जाली स्त्री मेळटा. कित्याक देव आमकां वोदाक सोडून दिता. सोंसणीकायेन राखल्या वेळार, भावार्थान मागल्या वेळार देवूच आमकां वोदाक सोडून दिता. इजाका बदलाक देव एक शेळी वोदाक सोडून दिता. जाकोबाक या इजाकाक एक बरी स्त्री देव वोदाक सोडून दिता. आनी हांगासर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथाच्या 19व्या वळींत 29व्या अध्यायांत जाकोब आपल्या भावा येसाबातावन धांवता, फोण धांवता भियान. कित्याक येसाबाक ताणें इल्लो मोस केल्लो आनी येसो म्हाका जिवेशी मारता म्हळ्यार भियान तो आपणाच्या मामाच्या गांवांक धांवता, लाबानाच्या गांवांक. आनी थंयसर तशेंच ताका मामाचें घर खंय म्हूण गोतून नातलें. ते खंयचे कुशीन आसा म्हूण कळीत नातलें. तो कसो आसा म्हणलें ताका कळीत नातलें. आनी ह्या वेळार तो त्या गांवांक वता आसतना त्याच मामाची धूव ताकाच लग्न जावच्याक तयार आसची स्त्री रेबेका ताका थंयसर राखोवन आसता. पूण हांवें सांगलें केदळां आमचें तें भावार्थ आसा. केदळां आमी बोरवोशान आत्रे घेवन रावता. केदळां आमकां सोंसणीकाय आसा. तोळ देवूच आमकां वोदाक सोडून दिता. हांगासर तशेंच घडटा. जाकोब भावा ताणू सुखारी मारूंक आपणाच्या मांवाच्या गांवांक गेल्लो, लाबानाच्या गांवांक गेल्लो. थंयसर ताचें घर खंय आसा म्हूण ताका कळीत नातलें. घर सोदूंक ताका कश्ट आसलें. माम कसो आसा कोण म्हणून ताका कळीत नातलें. तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें आशिर्वाद जाकोबा वयर आसलें. देखूनच जाकोबाक लाबान मेळटा, ताची धूव राहेली मेळटा आनी तेंच थंयसर उदक काडूंक आयिल्ल्याची ताका वळख जाता. आनी तीच आपणाच्या मांवाची धूव
आपणाच्या मामाची धूव म्हूण ताका कळी जाता आनी ताच्या घरा तो येता कित्याक ताका भावार्थ आसलो देव ताका वदक सोन दिता केदळा म्हजे ते भावार्थ आसा केदळा म्हजे ते सोसणिकाय आसा देव खंडीत म्हाका वदक सोन दिता त्या देखून हांवें रडचें म्हणना खंत करीचें म्हणना निराश जायचें म्हणना हात दवरलो देव खंडीत आमकां राखता आमकां सांबाळता मुखार आमी पळोवन गेल्यानंतर वांजेल्यांत असली सभार घडिता खंयसर देवूच आपणाच्या भावार्थ्याक वदक सोन दिवची घडिता निर्गमन ग्रंथाच्या 2ऱ्या अध्यायांत 9व्या वडींत आमी मैजे विशयांत आयकता इजिप्ताचो एक राय आसलो वो हेब्रेव घरा वयर रागान पेटुल्लो सक्कड हेब्रेव घराच्या चरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक तो भायर सरलो आनी ह्या वेळार मैजेचो जल्म जाता आनी मैजे जल्मल्या मैजेक ताच्या आवय बारीस आशिर्वाद होता कित्याक तो सोबीत आसलो रायन सांगलें सक्कड चरक्या भुरग्यांक नाश करूंक जाय खंयच्याय एका हेब्रेव घराच्या चरक्या भुरग्यांक तुमी राखोंक नजो ताका तुमी पोस करूंक नजो ताका जिवेशी मारूंक जाय ताका नाश करूंक जाय कित्याक इजिप्तांत हेब्रेव घराचो संख सोडल्या वेळार इजिप्तकार नाश जातात हेब्रेव घराचो संख सोडता वाडटा तेच मागीर आमकां आक्रमण करतात आमकां दुस्पण जातीत म्हणल्यार अभियान फारो वराय सक्कड हेब्रेव घराच्या चरक्या भुरग्यांक जिवेश्वर मारूंक म्हणटा तांच्या सेवाके लागीं आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो मैजे जल्मता मैजे पळोवंक सोबीत आसलो म्हणटा देवाच्या बुतार आवयक त्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक नाका पळोवंक सोबीत आसलो फुडफुडीत आसलो ह्या भुरग्याक कशेपणी हांवें राखोंक जाय ह्या भुरग्याक कशेपणी हांवें सांबाळूंक जाय म्हणून त्या आवयची आशा आसली पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो रायाच्या रुली प्रकार खंयच्याय एका चरक्या भुरग्यान जियोवंक नजो देखून ती एक उपाय करता त्या भुरग्याक एका रुखाच्या पेटुल्यांत घालून उदकांत सोडता तुमी वाचल्यार थंयसर कळटा तुमकां निर्गमन ग्रंथ 3ऱ्या अध्याय उपरांत तुमकां कळीत जाता थंयसर मैजे उदकांत अशें वचून आसतना वेळार रुखाच्या पेटुल्यांत उदकांत गेल्ल्या वेळार रायाची धूव न्हावूंक आयिल्ली खंय थंयसर न्हंयक आनी त्या स्त्रियेक हो भुरगो मेळटा आनी ती स्त्री भुरग्याक पळोवन ती काय बारीच खुशी जाता सोबीत भुरगो आनी तिका कळटा म्हज्या बापायची आज्ञा अशी आसा देखून हो एक हेब्रेव घराचो भुरगो म्हणल्यार तिका कळीत जाता तरी ती स्त्री त्या भुरग्याक राखता आनी पोसूंक एका आवयक सोदता पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पळया जे आमी भरवशान आसात तर तशेंच करता हांगासर त्या स्त्रियेक खंयच्या एका स्त्रियेक आपोवन आनी त्या भुरग्याच्या हाती दिवी येते ह्या स्त्रियेच्या हाती त्या भुरग्याक दिवी येते पूण हांगासर त्याच भुरग्याच्या आवय सेवाके जावन ह्या स्त्रियेक मेळटा पळया कसलो एक भाग म्हणजे कोणाच्या आवयच्या हातांनी वाडना बदलाक ताच्याच आवयच्या हातान तो वाचता ताच्याच आवयच्या हातान तो वाडटा ताच्याच आवयची दूध ताका पिवंक साध्य जाता कित्याक देव वदाक सोडून दिता जे कितें आमकां असाध्य म्हणल्यार भोगता देवाक तें असाध्य न्ही जे कितें आमचें तें जायना म्हणल्यार आमकां भोगता देवाक तें असाध्य न्ही ताका सक्कड साध्य आसा हांवें सांगली थोडी घडिता इजाकाच्या बदलाक देवूच एक शेळी तालास कर दिता इजाकाक चेडू देवूच पोरक्या गांवांत एक वदाक सोडून दिता जाकोबाक एक बायल ताच्याच मांवाच्या गांवांत पोरकी गांवांत ताकाच मुखार यश करता देव वदाक सोडून दिता आनी हांगासर मैजेक खंयच्याय स्त्रिये लागीं तो वाडना खंयच्याय स्त्रियेचें दूद तो पियना बदलाक ताच्या सावयचें दूद पिवंक ताका साध्य जाता कित्याक देव आपणे राखल्या आपणे विसरल्या व्यक्तीक राखता पोसता म्हणल्यार आमकां हांगासर कळीत जाता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो असली सभार घडिता जर तर देवाक खुशी आसा तर तोच ताची जतन घेता खंडीत मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमच्या हर एकल्या वयर देवाक खुशी आसा आमकां हर एकल्याक ताणें हांगासर आपयला देखून आमी हांगासर आसा नातर आमी खंय गे मार्केटींत गे आनी खंयसर गे आमी आसता पूण देवाची एक योजना आमचेर आसा आमच्या वयर देवाक एक योजना आसा
ते संपून जावचे खातीर तुमी हांगासर आयल्यात, ह्या पवित्र थळाक आयल्यात, ह्या देव तेंपलांत तुमी सांगात मेळ्ळ्यात. खंडीत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक देवाचें येवजण तुमचें तें आसा. कित्याक देवानच तुमकां हांगासर हाडला. तुमी तुमचितल्याक सायल्यात न्हय. देवाचें एक येवजण संपूर्ण जावचे खातीर तुमी हांगासर आयल्यात. आनी तुमी भावार्थान मागूंक जाय मात न्हय, सोंसणीकाय सांबाळूंक जाय. कित्याक सोंसणीकाय भोव गरजेचें हांवें सांगलें. आतां जाता, फाल्यांत मेळटा, परवांस मेळटा न्हय. पूण सोंसणीकायन राखल्या वेळार देव ताचें काम आमचें तें करता. सोंसणीकायन आमी राखून रावल्या वेळार देव जें कितें आमकां ताणें बसयलां तें खंडीत आमकां फावो करता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, साबार गरजो आसात, साबार इराद्यान आमी हांगासर आयल्या, साबार समस्यांनी आमी वळवळल्या, साबार तिचें रीण आमकां आसा, सोलवणी आमचे ते आयल्या. पूण ताका साध्य न्हय, ताका सक्कड साध्य. जायती कुटुंबां देदेस्पोर जाल्यांत, जायत्या कुटुंबांत ना समाधान आसा, अशांती भरल्या. आमकां मात ते कश्टाचे म्हूण बगता. पूण ह्या आमच्या सोबेचेर फातकिरी दवरल्या वेळार, ताचेर भरवूस दवरल्या वेळार सक्कड आमचे कश्ट हाळू तो करता. कित्याक ताका असाध्य जाल्लें कितेंच ना. हान्नाक एक कंत आसली. पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता 20व्या वळींत. हान्नाक एक कंत आसली, आपणाक भुरगें ना म्हणून. ती बारी बेजारान आसली. तिचो घोव हलकाना ताकाय बेजार आसली, आपणाक एक भुरगें ना. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ती आपणाची कथा आपणा कडेन दवरिना बदलाक तेंपलाक येता आनी देवा लागीं उसरता. देवा म्हाका एका भुरग्याक फावो कर. हान्ना कती सावन तेंपलाक बेता. दुखेस काळजान देवा मुखार दिंब्यार पडून मागणें करता. बेजारायन ती मागणें करनासता. कंतीन ती आसली, बेजारायन ती आसली. आपणा उपरांत कोणूच ना, आपणाक एक भुरगो ना म्हणल्यार कंतीन ती मागणें केल्ल्या वेळार, रोडोन म्हणल्यार बरी ती मागणें केल्ल्या वेळार देव तिचे मागणें आयकता आनी एकाच वस्तान तिका एका चरक्या भुरग्याक फावो करता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कित्याक देव आपणाच्या पुरचेक वदक सोडून दिता. जें कितें आमकां असाध्य म्हणलें बगता तें देवाक असाध्य म्हणलें न्हय, ताका सगळें साध्य आसा. पूण आमी भावार्थान मागोवंक जाय, सोंसणीकायेन ताका राखूंक जाय. कित्याक त्या पवित्र तंबात वचोंक आमकांय अवकाश आसा. नितळ जिणी जियेवन, कोठी जिणी आदारी नासतना रावोन, पेल्या विशयांत पाड उलय नासतना रावोन खंडीत त्या पैनाक पैन करूंक आमकां साध्य जाता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, साबार घडिता मुखांत आमकां कळी जाता की देव आमच्या पक्षाक आसा. देव आमच्या पक्षाक आसल्या वेळार दुसरें कितेंच आमकां बाधक करिना. कित्याक देव आमच्या खातीर झुजता. परमेश्वरांत आमी वचता. इस्रायल प्रजे खातीर देव झुजिल्लो. इस्रायल प्रजे खातीर देवूच तांच्या मुखार पडुल्लो. ताच्या दुस्मनाक देवान तांचे वयर जैत दिल्ली. कित्याक देवूच आमच्या पक्षाक आसा तर, देवूच आमच्या पक्षाक झुजता तर आमी कसल्या संगतीक भियोवची गरज ना. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिणेचे सर्व कश्ट आमी सोम्याक समर्पुया आनी सोंसणीकायेन ताची आमी वाट पळोवन रावया. भावार्थान ताका आमी मागया. हें गीत आमी गावया. कष्टा वेळा भक्तीने गीत आमी गावया. धुळ्यानी बोलता दुखा जिणेंत कश्ट आसात, सुखानी सुख रसलोलो साथ न्हय, तसो सांबाळटा सदा. ताचे ते बरोवच दवरूंक जाय. जिणेंतल्या कष्टा वेळा धुळ्यानी बोलता दुखा
दुःखानी सुख रसलोलो तो सुख सांभाळता सदा चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका असतलो तो पर्या लागींच आऊन तुझ्या चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका असतलो तो पर्या लागींच आऊन तुझ्या जायते भोवती लालांशे कष्ट आयिल्ल्या वेळार हांव निराश जाता हांव कंगाल जाता देवतावन पयस धांवता देवतावन हांव सुखारी पावता दोगांच्या भावांनी आनी भयणीनो देवाचे उतर आमकां बुजवण दिता आनी म्हणटा चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका सदांच हांव तुजे सांगाता रावतलो सदांच तुका हांव बुजवण दितलो वय तोच जेजू उड्या रुपार आमकां बुजवण दिवंक आयला तोच जेजू आमकां राखोवंक आयला त्या जेजू लागीं आमी भक्तीन मागया सापडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुळसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळ्ळेंत सापडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुळसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका असतलो तो पर्या लागींच आऊन तुझ्या जेजूच्या कुसाचेर एक दीस घालीत जायते कष्ट ताणें सोंसले जायते मार ताणें केले कुर्साचेर ते किडे ताच्या हातांत कुर्साचेर तो पापसताना ताणें बापाचेर दिश्ट घालो कंगाल तो जावना चंचल तो जावना बदलाक ताची दिश्ट सारकी वयली त्या बापा वयर आसून आनी बापा लागीं ताणें विनंती केली बापा लागीं ताणें मागणें केलें आनी कुसाचेर जैत पुरवतो ताका 7 दीस जाले चंचल सल्लो जेजू आमचे सांगाता आसा आमकां तो बुजवण दिता आमकां तो धैर्य दिता सस्तेकायेन राखोवंक तो आमकां आपोवणें दिता भावांक ताणें ताचेर दवरलो तांबड्या दर्या तडी साकरान मार सोबुलो आयकतलो सोमिया देवतलो कूर पेवाळो तांबड्या दर्या तडी साकरान मार सोबुलो आयकतलो सोमिया देवतलो कूर पेवाळो चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका असतलो तो पर्या लागींच आऊन तुझ्या सर आमी उबे रावया
आमच्या हाताने उभारूया स्वामी आमच्या जिने गेले स्वरूप करा आम्ही अर्घात देऊया आमच्या कष्ट दुखा वेळार तासो स्वसाय आम्ही मागया चंचल जाय नसतना कंगल जाय नसतना कुसायल्याची रुचीर आम्ही दिश्ट घालूया आणि ताची तावण आमची जायची जतन आम्ही घेऊया स्वस्ते काय ना गावातल्या हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 तुझ्या आशीर्वादाने पडो अगं तुझ्या समेस्तांक तुझ्या पवित्र हाताने आपण बघायला दिसो त्याची सर पिढा तू प्रेस करते तू दिवस देवदान असा मागले दिवस करीत आहे हालेलुया 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 ताश Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit सर आमचे गरजो सर आमचे इरादे सर आमचे कष्ट आमची बेजारी निरासपण सुमयेच्या पायातळी समर्पूया त्याचे पवित्र आशीर्वाद घेवको आमकां समे तयार करूया प्रार्थूया देवाबीची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्ट सवगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. एकताय झाल्या भक्तीनाने म्हणा मुथा ते आयको आमकां समर्प तुम्ही या बलिदाना या गव्यास एकाच तळ्यार उल्हास संत्री एक देवा अर्घां दिव्या तांबे केल्या सर्व उपकारा या गव्याच एका तळ्या उल्हास संत्री एक देवा गीता गयान आणि अर्घां दिव्या तांबे केल्या सर्व उपकारा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, एका मोनाचे आणि एका काळजाचे जावन या देवते आपल्यान सांगाता जमल्या भावार्थान आमी मागया, सोसणेकायन आमी राखया. खंडीत देवाचे उतार आमचे थंय जारी जावच्याक जाय अशी कृपा या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते पोटी देवातावन आमी पयस गेल्या. संकश्ट समस्या आसतना भावार्थ आमचो पयस केला. देखून देवा लागचे एकामेका लागचे बक्षाने मागोन सांगात आमी म्हणया. हांव पत्की सपुत्रा देवा आणि तुमकां भोव भयणीनो, सगळ्या वसरून संतां मनान चिंतून तोंडा वसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतले पातकां केल्यान अमुचो अपराध अमुचो बडो अपराध ह्या पसत पकेम सदां समका मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती कर आतून प्रार्थना मागता. सर पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोफिया काकूत कर, सोफिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोफिया काकूत कर, सोफिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजू देवा जाग पजळीत मागण्याने दुबे गयाची जीण जियेवन तुझे पुरजेक देखी बरेत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागणेच्या आनी दुबळे गयाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जयल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. याजकानो गुणी वस्त्रां न्हेसोवन विळाप करा. वेदीच्या सेवकानो रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गुणी वस्त्रां न्हेसोवन रात सरा. कित्याक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पण सोरेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान उपास परगट करा. एक दबाजीक जमत आपया. मलगड्यांक आनी देवाच्या सगळ्या निवाशांक सोरेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सोरेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो, कित्याक सोरेस्पराचो दीस लागीं पावला. सोर पदवेदरांत हांव नासाचो दीस कसो तो येता. सियोनांत तुत्तरी वाजया. म्हज्या पवित्र पर्वतार भंग वाजया. देशांची सगळीं निवाशां कांपो. कित्याक सोरेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळो कसो आनी अत्कराचो दीस तो. खुपाचो आनी दाट काळो कसो. पर्वताचेर पांते विस्तारता तशें एक व्हड बलिश्ट सैन येता. हा जिन्साचें सैन आदीं केदींच आसलेलें ना. पिळगेच्या पिळगे पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सोरेस्पराक न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो. सोरेस्परा सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचतां.
सर तुजी विचित्र कामां वर्णिता, तुजे उदेशी हांव संतोसतां उल्हासतां, तुज्या नांवाची स्तुती गायता, महानाथ देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. सुरेस्पराक धुमकून कोट्यांक तूं नाश करताय, ताच्या नांवांत नांवूस चारित्र्यांतलें आळून सोडताय. तांणीच कोंडलेल्या पोंडांत हेर जातीची राष्ट्रां पडल्यान, आपलेंच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय सांपडल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. सुरेस्पराक सदांकाळ राज करता, मुनसुबेक म्हणून आपल्या नितीसण ताणें मांडलां. न्यायनितीन हो संवसार तो सोलोवन व्हरता, पक्षपात करिनासतना फर्जेचें तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. उद्गार. आताच या संसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणी तांबून सुबारल्या तेन्ना सर मनशां म्हजे थंय हांव वळटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू एक मोन देंवसर सोडयतलो तेन्ना ताचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसराचे मुखी बेएल्जेबुलाचे शातेन तो देंवसर सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत तावन एक खुना करून दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगे लागलो, अंतर झुजन वांट्या फांट्या जाल्ले खंयचेय राज विबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांट्या फांट्या जाल्ले घराणें देसवट जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेकाक उपलटते जाल्यार तांचें राज उरचें कशें. हांव बेएल्जेबुलाचे शातेन देंवसर धांवडयता जाल्यार तुमचे शीस कोणाच्या पदवेन धांवडायतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसर धांवडयता जाल्यार दुबावावेन देवाचें राज तुमचे मदें येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपल्या हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताच्या सगळ्या आस्तपदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळलेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजें सांगाता ना तो म्हजे विरोधोत्सय. जो कोण म्हजें सांगाता पूण जायना तो निजाके शिंपडायता. एक मनशाक लागलो देंवसर ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो अस्रो सदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय अस्रो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरना आयिल्ल्या म्हज्याच घरास पाटी येता म्हणटा. अशें पाटी येताच तें घर झाडन नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा चड नसते हेर 7 देंवसर हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ताणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंच्या प्रास फास्ट जाता. देवाचे उतार. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिणी बद्दले करीत देवाच्या मोगाक पात्र जावंक आमकां जायना. देवाच्या त्या पवित्र तंबाक पयण करिजे तर
देवाच्या त्या पवित्र पर्वतार वस्ती करीचे तर जिणी परिवर्तनाची गरज आसा. हाच्या पयल्या वाचपाचेर एक दिश्ट घाली तर असलेंसे गडीत आमी आयकता. जिणी बदलापा खातीर गोणये वस्तूर न्हेसोवन गोबराच्या फोंडांत पडचे घडीत हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. पातकाक फारीकपण घेवचो हो एक संदेश आमकांय एका रितीचें आपोवण दिता. आमी नवी जिणी जियेवंक जाय, आमी परिवर्तन जाल्ली जिणी जियेवंक जाय, तो वळू देवाक मोगाचे व्यक्ती आमी जाता. वांजेलांत जायतीं घडिता गोणये वस्तूर न्हेसोवन गोबराच्या फोंडांत पडली या गोबर घाल्लो घडिता आमकां जायतीं वाचूंक मेळटात. मातेवाच्या 11व्या अध्यायांत 19व्या वळींत आमी वाचता. गोणी वस्तूर न्हेसोवन गोबर घालून जिणी बदलितली तर तुमी खंडीत देवाक मोगाचे व्यक्ती जातल्यात. जेजून कोरोजिना आनी बेसायदा त्या 2 शहरा विशयांत उलोवचें या तांच्या विशयांत दुसोवचें आमी पळयता. कित्याक पातकी जिणी ते जिवन आसले देवा तावन ते पयस केले. देखून तुमची जिणी बदलीची तर गोणी वस्तू न्हेसोवंक जाय आनी गोबरान तुमी बुडोवंक जाय. तोळ खंडीत तुमी देवाक योग्य व्यक्ती जातले म्हणलें संदेश जेजू थंयसर दिता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी जोना प्रवाद्या विशयांत आयकलें. जोना प्रवादीक देव विंचता आनी ताका एक वर्तें मिसांव दिता. देव म्हणटा तुवें निनिवेक वचोंक जाय आनी थंयसर लोक पातकी जिणी जियेवन आसा तांकां तुवें नवी जिणी जियोवंक उलो दिवंक जाय, तांची जिणी परिवर्तन करूंक तुवें प्रेरण जावंक जाय म्हणून जे देव जोना प्रवादीक धाडटा. 3ऱ्या अध्यायांत 6व्या वळींत आमी वाचता. पयल्या पोटी तो सुकारे मारता, देवा तावन तोय पयस वेता. म्हाका हें काम जावचें ना. त्या लोकांक वचोन तांकां बूज सांगोंक, तांकां नवी जिणी जियो सांगोंक हांव योग्य न्ही, म्हाका जावचें ना, म्हाका असाध्य म्हळ्यार भोगपान तो देवा तावन सुकारे मारता. निनिवेच्या बदलाक तार्शीसाची वार्दन दुसऱ्यात गांवांक तो भायर सरता. पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, उपरांत साबार घडिता थंयसर घडटात त्या विशयांत हांव सांगोंक वचना. पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देव जें कितें जोना प्रवादीक सांगिल्लें तें ताचे तावण तो मुखासून व्हरता. दुसरे फावटी परतून देव जोना प्रवादीक आपयता, ना तुवें निनिवे शहराक वचोंक जाय, थंयसर आसल्या लोकांक तुवें बरी जिणी जियोवंक उलो दिवंक जाय. आनी दुसरे फावटी जोना प्रवादी त्या गांवांक वेता. थंयच्या लोकांक तो देवाची बरी खबर परगट करता. देवाचो संदेश तो परगट केल्ल्या वेळार रायतावण धरून सेवका पर्यंत नवी जिणी जियोवंक उलो दितात. या नवी जिणी ते जियेतात. म्हळ्यार राय आपणाची बरी मुस्ताकी काडटा, गोणी वस्तूर न्हेसता आनी गोबराच्या फोंडांत वचून बसता. खंय राय मात्र न्ही, सक्कड जानवरां लेगून, सक्कड मनीस लेगून आपणाचे नीज वस्तू काडून गोणये वस्तू न्हेसतात आनी गोबराच्या फोंडांत रावतात. म्हळ्यार पातकी जिणयेक आमी पाड करता. खरेंच मात आमी आमच्या कपलार गोबर घालता. पातकी जिणी आमी पाड करता, नवी जिणी आमी जियेता म्हणलो एक संकेत तो. आनी हांगासर जोना प्रवादीचें उतर आयकून निनिवेचो राय मात न्ही, सक्कड लोक नवी जिणी जियोवंक प्रारंभ करतात. कित्याक तांकांय कळीत आसलें आमी देवा तावन पयस केल्या, आमी पाताक आदारला, देखून खंडीत देवाची शिक्षा आमचेर पडटली. देखून आमी एक नवी जिणी जियेल्या वेळार खंडीत देव आमचेर काकूत दाखयत, देव आपणाचें मन बदलीत आनी आमचेर बिरमोद पावत म्हळ्या एका उद्देशान राया तावन धरून सेवका पर्यंत नवी जिणी जियोवंक प्रयत्न करतात. गोबरान जियेतात, गोणी वस्तू न्हेसतात आनी देव तांचे मागणी आयकता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा जें कितें देवान त्या लोकांक करूंक चिंतिल्लें देव तें पाटें काडटा. कित्याक तांणी गोणी वस्तू न्हेसोवन गोबराच्या फोंडांत ते जियेले, नवी जिणी ते जियोवंक तांणी सुरू केलें. देखून देव ताचें मन बदलयता आनी तो तांच्या मोगार पडटा आनी तांकां तो राखता.
सांगातास जेरोमयाच्या 6व्या अध्यायात आमी असलेंच वाचता. जेरमया प्रवादी म्हणटा इस्रायलच्या लोकांक, इस्रायलाच्या दुबे गोडी वेस्तोर नेस आनी गोब्रांत पडो. कित्याक इस्रायलाच्या वयर जेरुजलेमा वयर दुस्मान धाड घालतात. दुस्मान तांचे वयर झुजोवंक येतात. ह्या वेळार सकट जेरुजलेम शहर नासांवचार आसले, लोक सकट मोडचार आसलो. ह्या वेळार जेरमया प्रवादी त्या लोकांक म्हणटा तुमी गोडी वस्तू नेसा आनी गोब्रांत पडा. तुमच्या पातकी जिणे खातीर तुमचेर जेरुजलेमाचेर लोक दुस्मान धाड घालतात. त्या देखून तुमी नवी जिणी जियोंक जाय. गोणी वस्तू न्हेसून गोब्रांत पडा. म्हळ्यार गोणी वस्तू न्हेसचें, गोब्रांत पडचें, नवी जिणी जियोंक प्रेरण. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, असले साबार घडिता. वांजेलात आमी वाचता जोबी गोब्रांत पडलो. दानियल प्रवादी लोकांक उलो करता उपास करा, गोण्यो वस्तू न्हेसा, मागणी करा. जाकोब जुजेची बरी जुजेन मेल्ली खबर आयकून गोणी वस्तू न्हेसता आनी रडण्यानी विळाप करता. म्हळ्यार पातकाक एक संकेत, नवी जिणी जियोंक एक संकेत हांगासर आमकां दिसून येता. आयच्या वांजेलांत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, असलेंच एक गडीत आमी आयकलें. जेजूची शिकवण आयकूंक जायतो लोक येतलो. हारी हारीनी म्हणले बरी जेजूची शिकवण आयकूंक येतलो. जेजूतून समाधान गूण जातले, ताचे सामाचे सगळे ते पयस करतले, शांती समाधान जोडून ते पाटी वेतले. पूण थोडे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूची परीक्षा करूंक आसले. जेजू कशेपणी करून वाटे थावन पयस करुया, ताका आमी पयस करुया, वाटेचो एक कांटो काडुया म्हणल्या चिंतपानी साबार जाण जेजूक पळोवंक येतले, ताका आयकूंक येतले. आनी असलेंच एक गडीत आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें. जेजू एका देवसार लागल्या मनशाक बरें केल्या वेळार सैतानाच्या पृथ्वीन हें वो काम करता. जेजूचेर अपराध मांडटात. जेजूचेर अपराध मांडून सैतानाच्या पक्षेक जेजू आसा, सैतानाच्या पक्षेन तो काम करता म्हणलो एक बिल्लो जेजूक दितात. सैतानाचो मुखेली म्हणलो एक बिल्लो जेजूक दितात. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजून त्या लोकांक समजोवची रीत आमी आयच्या वांजेलांत आयकली. जेजू म्हणटा एक सैतानाचो मनीस आनी एक सैतान नास जावंक प्रयत्न करिना, बदलाक ते दोगी नास जातात. हांगासर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जिणी परिवर्तन आमकां भोव गरजेची. देखून जेजू आयच्या वांजेलांत निमाणें म्हणटा कोणी मनीस आपणाचे काळीज नितळ आसा म्हूण ते कालीत दवरलें तर सैतान येता. आणकी 4 वांट्यांनी 7 वांट्यांनी सहज रितीन सैतान येवन ताका अटॅक करता, नास करता. देखून जेजू म्हणटा जे कितें आमी नितळ आमचे काळीज दवरलां ते खाली दवरूंक नजो काय, बदलाक देवाच्या उतरान आमी बरोवंक जाय, बऱ्या कन्यांनी आमी बरोवंक जाय, बऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान आमी बरोवंक जाय. तोळ मात्र तें काळीज घट उरता, कसलोय सैतान थंयसर येवंक साध्य ना. आमी जिणी परिवर्तन करूंक जाय. प्रयत्न करचे मात्र न्ही, आमी प्रयत्न करचे मात्र न्ही, जिणी बदलूंक जाय आनी नव्या स्पिरितान बरोवन आमचे काळीज नितळ दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तोळ खंडीत जेजू आमचे सांगाता रावतलो आनी जे कितें आमी मागता तें आमकां फावो करतलो. तर ह्या पवित्र बलिदानाक आयिल्ले आमी ताची मजत आमी मागया. मोगळा जेजू म्हजें काळीज सदांच नितळ निर्मळ दवर आनी तें नितळ निर्मळ दवर न्हू, ताच्या सारकेंच नितळ काळीज आमकां तो आसो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. तुका हारून आयल्या हुंडो आनी वायन बापाक सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मासरगतान क्रिस्ताच्या किरकोळकार सामोरा ओपून दी मोगा आमची व्हड कामां सुखोळ कर म्हूण मागता. आमची व्हड कामां
शाक तुका आडून उंडो आनी पाय बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्या धाडून बदलून दी मांस रक्तां क्रिस्ताच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. आपलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सरस्पोदिवम म्हणून घेवं. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारुका आपले पोरजे खातीर सांजू देवाजान कतकतीक मोगान भेटयलें मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोवमान वालें. हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो ती सोणी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवाजा पासोत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थ्याच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पोसजळीत जिबीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून मोरणूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्वदूता भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेच पतो सगळ्यांनी संसार बळा तुझ्या सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेच पोराचे बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातेस ताणें काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगात. पातकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सोगुटू परगोटू या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सोबूंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवारी मरये देवाचे माये सांगाती भगवन सांज जुजे तिचो पती भगवन दमदूत भगवन जुजे वास आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून सुम्यान शिकलेले ते मागणे सांगाता भक्तीन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमका येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगत आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशाणत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती जिणी बदलापाक उलो दिलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हज्या भितरूंतलें बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उस्तरांत म्हाका भलायकी मेळटली
उसवाळपाक जिवीत लाभय सर्गी निवासा पावय उसवाळपाक जिवीत लाभय सर्गी निवासा पावय जेजू तुये काळसा बेडार करून तुये तुझे समोर आया तो कारा कोरावया लागी तू वेगी लागी तू वेगी तुझा सायगोळी Cheia mogan poso Paslo soro pivu Otvi mutamonso Sergi kana devi denya Kesomya jivat pavan Sergi kana तळसोम्या जीवन पाव रायन सोराय जिजू आमच्या काळजांत उड्या रुपा रायला ताका आमी अर्गान दिवया उड्या रुपा रायल्या जिजू सदांच म्हज्या काळजांत तूं राव म्हाका जिणी बदलपाक तूं प्रेरण दी म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया कित्याक जेजू कडेन मागल्या तो आमकां दिता ताका साध्य जालें की तेंच ना ह्या जेजूची मुजत आमी मागया मोगळा जेजू म्हज्या काळजांत तूं आयलाय सदांच म्हाका नितळ जिणे जियोंक तुज्या पवित्र तांबाक भेट करूंक तुज्या पवित्र पर्वतार वस्ती करूंक म्हाका साध्य कर जेजू म्हाका एक नवो व्यक्ती तूं कर नव्या स्पिरितान तूं म्हाका भर म्हूण त्या जेजू लागीं मागया अर्गान तुका आसूं आ जेजू अर्गान तुका आसूं आ जेजू अर्गान तुका आसूं आ जेजू होगलाप तुका आसूं आ जेजू होगलाप तुका आसूं आ जेजू होगलाप तुका आसूं आ जेजू स्तुती तुका आसूं आ जेजू स्तुती तुका आसूं आ जेजू स्तुती तुका आसूं आ जेजू वंदन तुका आसूं आ जेजू वंदन तुका वंदन तुका आसूं आ जेजू वंदन तुका आसूं आ जेजू जय जय तुका आसूं आ जेजू जय तुका आसूं जय जय तुका आसूं आ जय जेजू तुका आसूं आ जेजू हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया प्रार्थया देवा आमच्या सर्गेच्या बापा या बागी दिसा तुज्या आपोन्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गान दिता आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जीवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजेच्या पोसजळीत शिकोवन आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कबार परगटूंक आमकां करपा दी ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं संभ्रमीक आशिर्वादाक आमच्या तकले आमी बागोया सर पदवीदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो दैवीक शब्दाच्या बुजबडा वरवीं तुमकां भावार्थान बोरबोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करणी आनी सुफळ करो शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सोवे सदां आसो वचोन क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार ह्या पुणथळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडल्या आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक येवकार मागता आसतना
तुम्ही भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दीत म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. आयच्या दिसाचे भक्तीपण चलन वेल्ले मनात एक बाप हॅरी डिसोजा प्रस्तुत सेमिनरिस्तांक तरबेती ताच्या संगाता सुवार्ता प्रसाराचो वावर करते आसात. मोगाळ याजक बापानो, तुम्ही आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आईच्या भक्तीपणाक तुम्ही आदार दिला. सर भक्तिका आनी पुणशेताच्या सर्व संध्यांच्या नांवी तशें बाप संतोश ताच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या जबाबदारेच्या मिसावांक सेमिनरिस्तांक आत्मीक डिरेक्टर जावन तांचो थंयसर वावर आनी की फळां बरीत जावं दीत म्हणून ह्या संदर्भी आमी तुमकां उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक सांगातपण दिवचे आमचेच फारंगी पेट कॉवेंताचे पाद्र्याब तांचो सुपेरियर बाप मनोहर तशें बाप जीवन तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें आयच्या दिसा मुखेलपण घेतला डेनिस गोसाल. तशेंच हांगासर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो विवियन आनी हे डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदीक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा हांव. सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांजो जेवाज बापा ओग्रा पाणी तुका कृपा मागून घे बापा. देखन बसया. मोगाचनो ह्या पुणतळार ह्या नव्या वेळार आमचे सर्व त्रेग इरादे आनी सांगाताच आमी बरोवन हाडली सगळे ते सवां सांजो जेवाजाच्या पांयांतळी दवरून देवाक आमी भेटोवन दिता. कितें तुमी हांगासर बरयलां जुजेवाजा कळीत आसा आनी तुमच्या सर काळजाच्या त्रेगांनी जावं बरो सभार आनी वॉट्सॅपा मुखांतर ह्या इतर रितीरीत आनी आशेला तर घरांनी पळोवन जुजेवाजाचे मजत आशेतल्या सुमेस्तांक ह्या कागदा भितर दवरया आनी तांच्या त्या सवांनी जुजेवाज बाप तांकां सर बरें मागोवन दिवंक दी म्हणलें आमचें मागणें जावं दी. मोगाचे न्हू आज हांगासर वाचप आसलो अवघडा वरवीं ताच्या बरी पिठो जाल्ल्यो आनी आपणाची बरी समाज जाल्यो जाल्यार हांव जुजेवाजाच्या नोवेना वेळी मिसा वेळार वाचप आसता आनी आज तो हांगासर येवन ताणें वाचला. कित्याक जुजेवाजाक ताणें केल्ली ती आंगवण हांगासर वाचपाच्या मुखांतर ताणें फारीक केल्या आनी हेंच जावन आसा रुजवात मोगाच्या भावा भयणी आमी तुमी देखचें टीव्हीर माध्यमार. म्हाका तशें जालां अशें जालें म्हाका ताचेर पातयणी ना पूण हांगासर कितें जालां तें त्या मनशांनी वैयक्तीक रितीर सांगता आसतना तें जावन आसा तुका म्हाका मेळची ती रुजवात आनी आमच्या मदें जायत्यांच्या जिवितांत बरेंपण घडटा बरेंपण जालां आनी जायत्यांनी तें सांगलां आनी हांव थोड्या फावटी सांगता. पूण अशें आमकां जावचें तें बरेंपण आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन मागता आसतना एका काळजा मनाचें जावन मागता आसतना आनी पाद्र्याबान आराधना वेळी सांगलें सस्निकायेन देवाचेर बरवस दवरून आमी मागतना आमचें मागणें देव आयकता आनी तर सर्व आमी सांगाता मेळया दिंबी घालया. एक आमच्या पांयेक नमान मरियानंद बापा हात वयर घालन आमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर आमी भेटोवया. दिंबी घाल्लो हात वयर घालें. हांगासर जावं पुरो कोण कोण कितें पुरो आशेवन आयल्यात आस्पत्र्यांनी घरांनी ह्या उठोवंक जायनासतना हांतुळणार थंयसर आसून बरें आशेतल्यांक आमचें हें मागणें पावोवन दी. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वैतांतले आमकां निवाद. नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सेवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी तुज्या मरणाच्या गली आमेन. महिम तानी पुता आनी पवित्र ज्ञान तसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन. इज्रायलांत आमचेच मनशां आनी थंयसराचे मनशां कश्ट जातात. टीव्हीर तुमी पळयलां जाल्यार
थंयसर बिल्डिंगां पडटा आसतना आवय खाली चड्डेर आसलेल्या ल्हान भुरग्याक घेवन वेता आनी एकलो चरको भुरगो ताची चड्डी आंगार वस्तूर ना घरा भितरली ती पुरा धांवतात तर चिंत्या कसलें पुरा कश्ट त्या भावंडांक आसात बेगीनच थंयसर आमी मुखल्या हप्त्यांत हांगासर येवच्या पयलें देवाची खुशी वयतर जुजेवाजाच्या विनवणेन तें सगळें शांत जावं दी बरेंपण जावं दी आनी जाता म्हणल्या त्या विश्वासान येदोळ आमी दिंबी घाल्या परत एक आमच्या पायक नामान मरियानान बापा त्या इज्रायलान थंयसर शांत समाधान राज करून दी कितलींशीं जाणां कशीं कश्टातात तांकां सर्वांक देवच आदार दिवन दी म्हणून जुजेवाजाची मजत आमी मागया हात वयर घालया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सेवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंते मरिये देवाचे मे आमप्या खाते विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो दी तसोत आनी सदां सर्वता आमेन आमीन जुजेवाज बापा तावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिल्यांत दोगांक बरी सैरीक मेळिल्ल्याक अर्गां पटयल्यांत भायल्या गांवांक बरें काम सोदून आशिल्ल्याक काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत परिक्षेंत बरें कन्न शिकोवंक मतीक उजवाड लाभल्ल्याक बरी भलायकी दिवन राखून मेल्ल्याक सबार कुटुंबांच्यांनी अर्गां दिल्यांत दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या खातीर मागिल्लें ऑपरेशन बऱ्यान जावन दोळ्याचे दिश्ट पाटी मेळिल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां पांयांचे खिळे गेल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत जाग्याची केस बऱ्यान मुगदेल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात ते समा भुरग्याचो ताळो दूख गूण जावंक एकल्याच्या कानांत येवचो उजो रावोंक जाग्याचें रेकॉर्ड बऱ्यान जावंक कुटुंबांच्या सर संद्या बरी भलायकी मेळोवंक पांयांक बोळ आनी गांठी दूख गूण जावंक जाग्याच्या वांट्या खातीर दोसच्या एका कुटुंबान पयस रावोंक बरो फुडार मेळोवंक रिणा वरवीं कश्टांतल्यांक फारीक करूंक तांक मेळोवंक बरें काम मेळच्या खातीर JCBक काम बऱ्या रितीर जावंक कानांची पिडा गूण जावंक कृशेक बरें फळ मेळोवंक कामांचें वत्तड उणें जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक मिसा कुसोवंक मतीक उजवाड मेळोवंक जिविताचे खुरीस मोगान स्विकार करूंक आदार भुरग्याक परिक्षेंत पास जावंक बरी सैरीक मेळोवंक सबार आनी मागिल्लें आसा ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗೋವಾचो पाय दूख गूण जावंक भुरग्याक बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत लाबोवंक BSc नर्सिंगाक बरें मार्क्स मेळोवंक विजा खातीर एजंटाक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक परगांवांत काम सोदून आशिल्ल्याक CV इंटरव्यू पास जावंक भुरग्यान सारकें उलोवच्याक फळ बऱ्यान घर बऱ्यान विकून वचूंक नायन्थांत शिकच्या भुरग्याक मॅथ्स समजोवंक ते मागता नर्सिंगाक बरी सीट मेळोवंक इन्कम टॅक्साच्या प्रॉब्लमांत हांव भायर येवच्या खातीर मागता दुबयांत ड्रायव्हिंग एग्जाम पास जावंक IELTS OET एग्जामांत पास जावंक कुटुंबांत संतोश समाधान मेळच्याक दोळ्याची दूख नपैंच जावंक आमाल पियोणें सोडूंक बिजनेस ट्रीप बऱ्यान जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक बॉलंटियर बऱ्यान जावंक कुटुंबांच्यांनी सोदून व्हेल्लें रेकॉर्ड बऱ्यान पाटी दिवंक पाट पेंकाट गांठी बावळो हात दूख गूण जावंक गोरवांची पिडा गूण जावंक एलर्जी गूण जावंक शिराची पिडा कान दूख गूण जावंक बरें घर फावो जावंक जागो विकून वचूंक वायट वाटेन वेतेल्यांनी बऱ्या वाटेक येवच्याक बिजनेसांत बरो लाभ मेळोवंक भुरग्याची शेळ कोंकली गूण जावंक शिकोवंक बरी मोत वडिलांक खाल जावन जियोवंक युरोपाचें फ्लायट तिकेट येवंक तशेंच पासपोर्ट एम्बेसी जावच्या खातीर इज्रायलाक वेच्या खातीर सबार आनी मागिल्लें आसा कितें तांच्या जिवितान बरेंपण जावंक आसा देव तांकां दिवन दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया दुवेक घर बांदूंक कुमोक मेळच्याक पुताचें पियोणें सोडून मोगान जियोवंक आवय मागता 1.5 वर्साच्या भुरग्यान हट सोडून कलकुंचे रावोंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक पार्ट टायम काम मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक मतीक समाधान टेन्शन उणें जावंक
कठीण पेंकाट दुखीन कश्टाता ताका बरी भलायकी मेळोवंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, रीण फारीक करूंक तांक, घराक बरें भाड्याची मेळोवंक, गँग्रीन पॅरालिसीस गूण जावंक, इजा दिवन आसच्या कुटुंबाच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, जाग्या खातीर करच्या दोशीतावन कोर्ट केसीतावन राखच्याक, जाग्याचें रेकॉर्ड कुटुंबाच्या सदस्यांच्या नांवार बरें जावच्याक, 4 भुरग्यांची अक्रिस्तांवय भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागता, कॅनडाचें PR मेळोवन बरें काम मेळच्याक, फिनलँडाचे प्रोसेस जावन कामाक कॉल येवंक, एका ल्हान भुरग्याचे दांताचे समस्ये गूण जावंक, एकल्याची एलर्जी आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक, शुगरा वरवीं पांयांचें ऑपरेशन जाल्लो घाई बेगीनच गूण जावंक, दोळ्याची खरोज एलर्जी गूण जावंक. सांगाताच ह्या पुणथळार आपलें चिंताप दवरून दिश्ट दवरून बरें आशेवच्या हर एकल्याक सांजुजे वाजबापाचें बरेंपण तांकां लाबोवन दी आनी तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण तांकां मेळोवन दी म्हणलें आमचें मागणें आमी हांगासर आयिल्ल्या एकामेका खातीर मागलां आसता. हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण बरो देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया आनी ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. दिमी घालया. भगवान जुजेवासाची लदीन भक्तीपणीन म्हणया. सुम्या काकूत आमची कर, सुम्या काकूट आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूट आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गींच्या देवा बापा, काकूट आमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकूट आमची कर, देवा पवित्र आत्मिया, काकूट आमची कर, समते समत्रिंदादी एकाच देवा, काकूट आमची कर, गोंयच्या बेनवणेंत जल्माल्ल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, दुबळी कायची जिणी जियोवचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, सगळ्या कॅनरांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, श्रीलंकांत दगदवणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकांत बसून नास जावन वेच्या कथोलिक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, कोंताचे भक्तीपण आदारण मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, कस्तान सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयलेल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचेर बावार्थ दवरून चिणयेंत आयिल्ले सर्कस्त अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचें बाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरसी हाडूंक पेसारल्या सांजुजेवास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले, बोगस आमकां सुम्या, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले, दयनायक आमकां सुम्या, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले. काकूट आमची कर, नोवेनाचे मागणे. हे सांजुजेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांक तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले, तुज्या चिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुटसुडीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या चिणयेची वाट होगडायलेल्या सर्सी तूं धांवून तांकां जिविताचे उतर परगट कर, सक्रामेंत दिवन देवासरसी हाडले. हे मिसांव करतना तुका प्रासन जाली म्हणना, कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय, कसलोय स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल. देवाची उतर परगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर, पेल्याच्या बचावे पासून चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजेवास दुर्बळ्यांचो आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय, तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसलें,
तांच्या जिणेनो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुवें तुज्या मरी फाश केले आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टतल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांज सेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन असलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारा सांज देवा संगीत आसाय थंय तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जीवन तुका उक्ते करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. हे घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. सांज सेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर्पासांतान आमकां राखून व्हर. बावटाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या रासान ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशें कर. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिनी आनी मोर्नान जायत्या जापां करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पयस सभेच्या गोपांत ओडून हाडले. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणुवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसरल्यो आनी उसरणातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजू देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरो. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी बुजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. सांजू देवा सर्गेच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पळय सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बाग्यांतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्या सोडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोबे सदां आसो. Nina, Nina,
बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कसाचे करवे वरम कामचे देवा आमच्या अंधस्पणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन